आसा म्हणजे आणि जे गॅस सिलिंडर ते गॅस सिलिंडराचे गॅस काढून खाली अर्धे करून दुसऱ्याक दिताले आनी आपलो दुसरे हितून घालताले अशें एक गँग आशिल्लें. ते गँगा आतां सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंटान तें धरलेलें आसा आनी तेजी फुडली कारवाय जातली. आनी हें आसा पळय लोकांक कितें इतले वर्सां हें करताले ते सांपडले आतां आनी फुडें लोकांक गॅस म्हाका दिसता फूल मेळटलो. सो आतां पर्यंत हे म्हाका दिसता जो आमी 14 kg सिलिंडर जो म्हणटालो तो कमी येतालो लोकांक. लोकांक हे कमी करताले ते काडटाले कंपनी बरें येताले पूण हे मदीं अशे जे एजंट आसा हे एजंट काडटाले मदीं अर्दे आनी दुसरो सिलिंडर घालताले. कडक कारवाई आनी इन्क्वायरी आनी पुलिशेची इन्क्वायरी चालू आसा. सिव्हिल डिपार्टमेंटाची इन्क्वायरी चालू आसा. एफआयआर बी रजिस्टर जाली सगळें. सो कितले जाणांक धरल्या बीन हेतूर कितें इन्फॉर्मेशन आहा? डिटेल आमी तुमकां मागीर दिता. सगळें घेता पळय न्हू आनी मागीर दिता तुमकां. पूण अशें फुडें म्हण लोक करतात पूण अशें फुडें म्हण आमचे कडेन जाता न्ही. म्हणजे पयलेच फावट म्हाका दिसता अशें पळयतलें जावं येता कांय कळना. सो तुमच्या हातीन तेन्ना हें खातें आतां इन्क्वायरी करता दीस पुलिसांनी शोध लावपा जाय. पुलिसां कडेन वयतली डिपार्टमेंटान वयतली बट सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंट जालेंच पूण पुलीस यंत्रणा जी आसा तांकां फायंड आवट करपाक ते कशें तांणी चिमटे काडचे तें तेणी करपाचें. म्हणजे आतां ऑलरेडी वेर्णा कंप्लेंट जाली आसता हेजी वेर्णा जाली. सो तुमी म्हाका दिसता कितें हें केलां म्हणल्यार कडक कारवाई जावची म्हणून हेजेर आमगे कारवाय कडक जावची आनी त्या मनशाक सामकें कडक शासन जावपाक जाय. ओके.